सम्राट क्लब मडगांवाचो रामबाबाक आनी पिंपळगट्टा गणपतीक नमस्कार करून सम्राट क्लब मडगांव हाणें एक उपद्रव हें केल्लो आसा की उपक्रम हें केल्लो आसा की प्लॅस्टीक फ्री मडगांव करपाचें. त्या खातीर हे बायोडिग्रेडेबल प्लॅस्टिकाची बॅग्स पळय जे आहा सो ती आमी आज सगळ्या मार्केटान वाडटले. आनी जेन्ना ह्या प्रकल्पा बद्दल आमी योगीराज बाबाक सांगलें तेन्ना तो रोखडोच तयार जावन ताणें हो प्रकल्प करपाचें आपल्या हातान घेतलें. आनीक अंडर मॉडेल मडगांव इनिशिएटीव हाज्या अंडर हो प्रकल्प आमी आज घेतला चालू. हो आतां आमी आयच्यान स्टार्ट करतले मार्केटान सगळ्याक डिस्ट्रिब्यूट करपा प्लॅस्टीक बायोडिग्रेडेबल पोतयो. प्लॅस्टिकाक लागून खूब त्रास जाता, सगळे सिवरेज नेटवर्कान प्रॉब्लेम जाता, गटरांनी प्रॉब्लेम जाता, म्युनिसिपालिटी सदांच कंप्लेनी येता, सगळे प्लॅस्टिकाक लागून प्रॉब्लेम जाता. म्हणून ताका लागून आमी हो इनिशिएटीव सम्राट क्लबान घेतला आनी मॉडेल मार्गांवान तांकां सपोर्ट करून ह्यो असल्यो बायोडिग्रेडेबल पोतयो आसा पळय त्यो आज आमी मार्केटान मांडपाक स्टार्ट करतले. हो ह्या म्हयन्यान आमी स्टार्ट केला आनी एवरी मंथ हे चालू उरतलें ज्या पर्यंत लोकांक अवेरनस येता आनी अवेरनस येवन लोकूच स्वताक यूज करपाचें बंद करता. अशेंच मार्केटाच्या आमचे बरोबर मार्केटाची कमिटी आसा, तांणी आमकां फूल सपोर्ट दिला आनी मार्केटा कमिटीन सांगलां की तेंय ह्योच पोतयो जाता तितल्यो ह्योच पोतयो लोकांक दितले. मॉडेल मडगांव हो प्रोग्राम आमकां आयज इनिशिएटीव करून हाडटा. मेन तितून सम्राट क्लबाच्या आदारान हो आमी आख्या मडगांव मार्केटान मडगांव भर आमी हो करपाक सोदतात. जे प्लास्टिकाक लागून जे पोल्युशन जाता ते बंद जावचें. ताका लागून ह्यो बायोडिग्रेडेबल बॅग्स जी आसा ती आमी आयज मार्केट बरें वाडटले. ते सम्राट क्लबान आनी आमगेलो अध्यक्ष BPS क्लबाचो अध्यक्ष तोवूय आमचे मदीं आसा. आनी आमी मागतात लोकां कडेन जे प्लास्टीक फ्री करचे आनी ह्यो बायोडिग्रेडेबल ज्यो आमी वाडटले त्यो आमी सगळे मार्केटान आतां म्हयन्या हे चालूच दवरतले. ते लोकांक कळपाक जाय प्लास्टिका लागून आमी कितले त्रास जाता ते. ह्यो बायोडिग्रेडेबल तुमी आतां सदींच बॅग यूज करचे आनी आमी आतां नेक्स्ट टायम सुद्दां कितें दितले पळय ह्यो बायोडिग्रेडेबल बॅग दितले ते पोल्युशन फ्री आमकां मडगांव करपाक जाय. मडगांव आनी आख्खें गोंय करपाक जाय. ताका लागून सगळ्यांनी आमकां लोकांनी आदार दिवचो हेजो. आनी सगळे कस्टमराकूय मागता हांव प्लास्टीक तुमी मागचें न्ही कोणा कडेन. आमी म्हणटा प्लास्टीक दवरपाकूच ना, बायोडिग्रेडेबल जाता तितले यूज करचे. हेका लागून सगळ्यांक त्रास जाता. जो आमी हो इनिशिएटीव घेतला ताका लागून सगळे पब्लिकांनी आमकां सपोर्ट करचो हेका. देव बरें करूं.